ह्या शिगमोत्सवा खातीर मडगांव शिगमोत्सव समितीची आज जनरल बॉडी मिटींग पयली खेपेक जाली हांगा. तातूंत आमचे सगळे ऑफिस बॅरर्स, फक्त आमचो जनरल सेक्रेटरी दामोदर नायक हो काही कारणाक लागून भायर आशिल्ल्यान पयस आशिल्ल्यान पावना. बाकी सगळे आमचे मेंबर्स, रामू शिरोडकर, ट्रेजरर उल्हास, वायस प्रेसिडेंट, सगळे आमचे खंदे शिगमोत्सवाचे सगळे खंदे कार्यकर्ते, अरुण नायकार, अतुल वेल्लेकार हे सगळे पयलीं पासून शिगम्या कडेन संबंदीत आहात. आनी थारलें की आमी सोमाराक येता त्या सोमाराक 2 तारखेक दामबाबाच्या पेडाक नाल्ल दवरून सांगणे करून शिगम्याची सुरवात करता. ताचे फाटल्यान मागीर आमी म्हटलां की 10 तारखेक आमी हांगा प्रेस कॉन्फरन्स 10 तारखेक सकाळची दवरल्या 9:30 वरांचेर. 11 तारखेक सुरवात घालतले वर्सा भशेन आनी 12 तारखेक सत्यनारायणाची महापुजा ह्याच ऑफिसांत विराज च्यारी म्हणटा तो आमचो शिगमोत्सव समितीचो सदस्य तो करतलो ताका येजमान. आनी 14 तारखेक फ्लोट अशे कार्यक्रम निश्चित जाले. ताचे खातीर सगळ्यांनी सहकार्य दिवचें अशें हांव सगळ्यांक मागता. टायमाचेर आज एक ल्हानशी कमिटी काडल्या, म्हणजे कितल्यो एंट्री आसच्यो. आतां सगळे कडेन प्रॉब्लेम जावपाक लागला की ते म्हणटा आमी 11 नंतर आमी अलाव करपाना, हायकोर्टाचें डायरेक्शन आसा. ताका लागून कशे पद्दतीन बाबा ते कंट्रोलांत हाडचें, रोमटा मेळ कितले आसचे अशें ताचे खातीर एक ल्हानशी कमिटी केल्या 7 जाणांचेर. आनी ते बसून ते ठरयतले कन्सल्ट करून. मागीर ताजे प्रोग्रामाचे संबंदीत ठरोवपाचो अधिकार तांकां दिला. ते सारकें सांगतले कितल्यान सुरू करपाचें, कितल्यान काबार करपाचें. एक बरी गजाल म्हणजे जजीस बी सगळे टुरिजम डिपार्टमेंट पळयता. आमकां आनी जजीस बिजीस सिलेक्शनाचे आमचे माथ्यार ना. टुरिजम डिपार्टमेंटाचे ते जजीस येतात, ते बसतात वेगवेगळे कडेन, ते डिसायड करतात, ते मार्क दितात आनी ते आयडेंटिफाय करतात कोण भितर घेतले. आमचे वेलो एक पेज गेलो तकले वेलो ना सदांच मागीर ते निमाणे झगडी ताके दिले ताके दिले ना ते सगळे साजरा करतात ते सगळे धर्माचे लोक साजरे आणि ह्याही वर्सा मोठ्या दबाज्यान आमी साजरो करुया. आणि आमचे ग्रामीण विद्यार्थ्यांनी सांगल्या प्रमाणे ज्यो वेरियस कमिटी आसतल्यो त्यो सगळ्यांनी भाग घेवन हो शिगमो आमी फ्लोट जो आसा आनी जाता तितलो बेगीन करपाचो सगळ्यांचे रिक्वेस्ट आसा त्या प्रमाणे जाता तितलो बेगीन करपाचो आमी प्रयत्न करुया. जवळ शिगम्याचे कमिटी आनी ग्रुप केलो तो लास्ट इयर तोच ग्रुप केला. जवळ 260 काय 270 मेंबर आसात. आमी व्हॉलेंटियर्स अशें म्हणटात आमी सगळे शिगम्याचे वांगडी आनी आमी सगळ्यांक कुर्ता बिर्ता युनिफॉर्म बी दितात. पूण एकच मातशी खटाकता म्हणजे तें शिगम्याचे खंय रोड्स बी खंय उरले जाल्यार आमचे व्हॉलेंटियर थंय मातशे कमी पडटात. हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की सगळ्यांनी स्टेजी कडेन गर्दी न करता. स्टेजीच्या मुखार मागीर कितें जाता, मागीर सगळो भार पुलिसेचेर येता. वयर आमी इतले सिस्टमॅटीक कार्नवालाचें करून पसून आयज तो 1100 टिशर्टां हाडली कार्नवालाची आनी 1100 टिशर्टां परते 10 कमी पडपाक लागला. 9 करून 10 हाडली. ती 10 हाडून दिली पूण आमगे वर्कर रडटा. त्यामुळं 1100 टिशर्टां दिवन सगळे 30-40 लोकूच स्टेजी मुखार दिसपले. बाकीचे टिशर्ट घालून खंय गेले म्हाकाय खबर ना. हांव उरता आनी टिशर्ट दिवपा लागून म्हणटा पूण कशें आसता एक 30-40 व्हॉलेंटियरान तर आमचे बाबा शिगम्याच्या बाबा फ्लोट्साक जावं रोमटामाच्या हातूंत मातशें तरी तांकां येवन वचून मातशें ती इंग्लिशी करप जाल्यार मातशें जशें सरान म्हणलां आनी सगळे सकाळी 8 7 शिगमो काबार तो बेगीन काबार जावंक शकता. आमी मातशी एक प्रत्येकान एक 5 मिनटां एफर्ट करत जाल्यार तें बेगीन जावंक शकता अशें म्हजें तरी म्हणणें आसा. तातूंतल्यान हांव सगळ्यो वेगळ्यो कमिटी हांव सगळ्यांक व्हॉट्सॅपाच्या ग्रुपाचेर मातशें एक्टीव रावात शिगम्याच्या. हांव सगळ्यांक अपिली करता कोणाक खंयचे कमिटी रावपा जाय ते आमी पयलीं फाल्यां सगळे बाकीचे कमिटी मेळटा. सगळ्यांनी मेळून शिगमो करपाचो